Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video, we are going to cover the next topic under the numerical ability, that is ratio and proportion type questions. So see here first, question 1, the ratio of two number is 3 to 5. So दोन नंबरांचा आमका रेशो दिला, ओके 3 to 5 and their sum is 64. जर ते दोन्ही नंबर प्लस केले जाल्यार टोटल 64 येता. सम म्हटले प्लस. फाइंड द नंबर. सो तो नंबर कितलो आसा तो आमका फाइंड करपाक जाय दोन्ही नंबर ते. सो लेट द नंबर्स जे आसा पळय ते आमी मल्टिप्लाय करतले. ओके सो बाय मल्टिप्लाय बाय एक्स. सो हेची गरज ना, फक्त याद दवरा नंबर आहा तो आमी मल्टिप्लाय बाय एक्स करतले. सो 3x प्लस 5x इक्वल टू सम कितलो दिला दोघांचा मेळून 64. सो 3 प्लस 5 कितलो येलो 8x. सो x हांगा प्लेस करात 64 आणि हो 8 आसा तो डिवाइड जातलो. हे मिनिंग यांचो मल्टिप्लिकेशन. सो हो 8 डिवाइड जातलो. सो x इक्वल टू 8 8 जा 64. ओके सो आता दोन्ही नंबर जर फाइंड करपाक जाय, हो फर्स्ट नंबर 3x. ओके हो रेशो फर्स्ट नंबराचो. सेकंड नंबराचो रेशो 5x. सो x येयला तो मल्टिप्लाय करात बाय 8. 8 3 जा 24 आणि 5 8 जा कितलो 40. सो 24 आणि 40 हे दोन्ही जे टू नंबर्स. सो 24 आणि 40. So A is your correct option. Next, if 4 to A equal to 12 to 15, find A. So हांगासर तुमकां अशी जेन्ना कंडिशन आसतले तेन्ना दोन्ही नंबर्स हांगा मल्टिप्लाय बाय एक्स करपाची गरज ना, डायरेक्टली डिवाइड बाय A इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 15. ओके हे दोन्ही आहा ते डिवाइड. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं 4 इंटू 15 आणि A इंटू 12. कित्याक तुमकां फाइंड A सांगले. सो 4 इंटू 15 हो 12 आसा तो हांगा हाडच. सो हांगा A उरलो. सो हांगासर 4 3 जा आणि 3 5 जा. नेक्स्ट, द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 7:5. सो रेशो दिला बॉयज टू गर्ल्स 7:5. सो इफ टोटल स्टुडंट्स आर 48. सो बॉयज आणि गर्ल्स मेळून कितले आसा टोटल 48. सो आता सेम उदक फर्स्टचे केले तसेच हेंका आता टोटल म्हटलं आमकां. सो हेंच्यामध्ये कितें करतले आमी प्लस आणि हे दोनूय जे आसा ते मल्टिप्लाय बाय एक्स करतले. सो 48. सो 7x प्लस 5x कितलो येयलो 12x. 48 डिवाइड बाय 12. सो x इक्वल टू 4 येयलो. आता आमकां फाइंड आउट करूंक सांगला फक्त गर्ल्स. सो गर्ल्साचो रेशो जो आसा तो 5 आणि x घ्यायचा 5x. सो 5 इंटू x कितलो 4. सो 5 4 जा 20. सो बॉयजाचो सांगलेलो जाल्यार 7x घेतले आसले आणि 7 मल्टिप्लाय बाय 4 करतले आसले. आन्सर 28 येतलो. सो गर्ल्साचो सांगला. सो गर्ल्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज युअर 20. क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड ₹840 इन द रेशो 3 to 4 to 5. म्हणजे 3 4 5 या रेशोन डिवाइड करपाक जाय आमकां. सो अमाउंट कितलो आसा 840 आसा. तेका कितें कराच 3 पयलो पार्ट घेयाच. फर्स्ट हे तिनूय तुमी टोटल करात साइड बाय 5 4 9 प्लस 3 कितलो 12. आता एक एक पार्ट घेऊन डिवाइड बाय 12 करपाचो. 12 7 जा. ओके 12 7 जा 84. 7 3 जा 21 आणि एक 0 आसा 210 येयलो. मागीर नेक्स्ट सो तुमकां पळोवंक शकता हांगा 210 पयलोच आसा. सो तोच ऑप्शन आसतलो तुमचो. सेम वे दुसरो पळयात 840 इंटू दुसरो रेशो घेयाच 4 12 12 7 जा 7 4 जा 28 आणि एक 0 आणि लास्ट 840 इंटू 5 आहा तो. सो 12 7 जा 7 5 जा 35 350. 1. If A to B equal to 2 to 3 and B to C equal to 4 to 5, find A to C. So आमकां हांगासर A to B हो दिला. A ची व्हॅल्यू 2, B चो 3 रेशो दिला आणि B to C 4 आणि 5 दिला. फाइंड कितें करूंक लागला A आणि C ह्यो आणि ह्यो फाइंड करूंक लागला. आता आमी 2 डायरेक्टली 5 बरोवंक शकना. ओके कित्या खातीर पयलीं आमकां जो B आहा पळय हेंच्या दोगां भितून B जो आसा तो टर्म्स हांगासर पळयात. ओके हांगाय B आसा हांगाय B आहा. सो पयलीं B जे व्हॅल्यू जी आसा ती पयलीं सेम करपाक जाय. सो 3 आणि हांगासर 4 आसा. सो सेम जर करतले जाल्यार आमी आमकां पळोवपाक जाय की 3 आणि 4 हेच्या टेबलान सेम नंबर खंयचो येता. सो सेम नंबर करपाक जाय. सो 2 3 आता 3 आणि 4 चे टेबलान सेम नंबर येता तो 12 राइट. सो कितले मल्टिप्लाय केलो काय येतलो 4 जा 3 4 जा 12. सो हांगा 4 केला हेका 4 केलो. सो हेका सुद्धा मल्टिप्लाय बाय 4 करपाक जाय. सो B टू C. सो 4 कितले मल्टिप्लाय केलो काय येतलो 12 3. सो हेका सुद्धा 3 मल्टिप्लाय करतले. आता पळयाच 2 4 जा 8 3 4 जा 12 4 3 जा 12 5 3 जा 15. सो आमकां A आणि C चो सांगला. ओके सो फाइंड A आणि C सांगले. सो करेक्ट ऑप्शन इज B.
Sixth, two number ratio 4 to 9, product 144, then number. So two numbers असा ते in the form of ratio 4 to 9 आणि product म्हटल्यार multiply. सो दोन्ही नंबरांचे कितें करतले आमी मल्टिप्लाय करतले. सो 4 into 9. सो रेशियो जो आसा तो पयली कितें करा मल्टिप्लाय बाय x जातलो. सो 4 into 9x हेंचो जो प्रोडक्ट आसा त्याचा आन्सर कितलो येतलो म्हणून सांगला 144. सो 9 4 जा 36x स्क्वेअर. उद्या प्लस केला तेन्ना फक्त x येतलो. जेन्ना मल्टिप्लाय करता तेन्ना x द होल स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर जाता. सो जे होल स्क्वेअर 144. आता x स्क्वेअर इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 36. आता हो जो स्क्वेअर आसा तो हांगासर पुट कराच. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 144 इज 12 आणि 36 चा 6. सो 6 कॅन्सल केलो 2 येईल. आता हेतून ती व्हॅल्यू पुट कराच. 4x. सो 4 into 2. सो 4 2 जा 8. नेक्स्ट 9x. 9 into 2. सो इतलो येलो 18. So your correct option is 8 and 18. Given question, a mixture contains milk and water in ratio. So milk चा रेशो कितलो 5 आणि वॉटरचा रेशो 3. इफ टोटल इज 64 लिटर. सो टोटल म्हटले काय कितें करतले तुम्ही रेशोचे प्लस करतले. सो हांगासर 5x प्लस 3x आणि टोटल कितलो आसा 64 लिटर. तुमका फक्त फाइंड करूंक जाय वॉटर क्वांटिटी. दोन वे आसा ते दाखयता तुमका. पयली हे पळया 5 3 8x 64 x इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 8. सो कितलो येलो 8. आता तुमका फक्त वॉटरचा सांगला. सो 3x गॅस 3x. सो 3 into 8. सो कितलो येलो 24 लिटर. सो B इज युअर. सो अदर वे तुम्ही जर तुमका सांगला फक्त वॉटर जाल्यार तो 3 अपॉन हे दोन्ही प्लस करा. 5 plus 3 कितलो 8 आणि इंटू 64 करा. सो 8 8 जा 64. आता हे मल्टिप्लाय केलो डायरेक्टली तुमच्या अशें आन्सर येवपाक शकता. इफ 2a इक्वल टू 3b अँड 4b इक्वल टू 5c फाइंड a to c. सो आता हांगासर पळयाच तुमका आता दिताना कशा फॉर्मान दिला 2a इक्वल टू 3b. सो आता हांगासर कितें जातलें तें पळयाच. हांगासर a दवराच डिवाइड बाय हो b हांगा या. सो हांगासर वयर हो उरलो आणि हो 2 जो आसा तो बिलो वयतलो. सो a ची व्हॅल्यू 3 b ची व्हॅल्यू 2 जाली. ओके. सो अशा कंडिशनान हे करपाक जाय. सेम वे हे सॉल्व करतले 4b 5c. सो b हांगा दवराच c हांगा. सो b ची व्हॅल्यू 5 आणि c ची 4 जाली. आता ac फाइंड करतले. सो सेम लाईक आम्ही अदर प्रॉब्लेम सॉल्व केले पळय तसेच. ab कितलो दिला 3 2 2 अँड bc 5 to 4. आता तुमका फाइंड करूंक सांगला a to c. a आणि c फाइंड करूंक सांगला. सो पयली तुम्ही b जे आसा ते सेम आसा काय ना ते पळयतले. सो सेम ना जाल्यार 5 आणि 2 च्या टेबलान सेम नंबर खंयचो येता 10 येता राइट. सो 2 कितले येता मल्टिप्लाय केलो काय 10 येतलो 5 चा. सो 3 सुद्धा तुम्ही 5 मल्टिप्लाय करूंक. सेम वे 5 हे आता कंडिशन 5 कितले येता मल्टिप्लाय केलो काय 2 आणि 4 मल्टिप्लाय बाय 2 कर. हेका करता तितलो हेका करूंक जाय. 3 5 जा 15 2 5 जा 10 5 2 जा 10 4 2 जा 8. सो A आणि C चा. So A is your correct option. Ratio of speed of two cars 3 to 4. Then the time ratio. So speed ratio दिला तुमका 3 to 4. आमका time ratio find करूंक सांगला. So जेन्ना time ratio find out करूंक सांगतले त्या टाइमार याद दवराच जो कितें speed ratio आसतलो पळय तो कितें जातलो तो reciprocal जातलो of speed ratio. So एक्चुअल रेशियो 3/4 दिला. सो एका रेसिप्रोकल करा. रेसिप्रोकल म्हणजे सगळो नंबर वयर वयलो नंबर सकयल येतलो. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज 1. सो हे याद दवरा. टाइम रेशियो सांगतले तेन्ना रेसिप्रोकल करपाचो ऑफ स्पीड रेशियो. सो 10th वन इफ 15 पेन्स कॉस्ट सेम एज 9 बुक्स. सो 15 पेन्स आसा तेजो कॉस्ट जो आसा तो सेम एज कोणा सारको आसा 9 बुक्स सारको. सो हेका कितलो खर्च येतलो तितलोच हेका खर्च येतलो. सो देन रेशियो ऑफ कॉस्ट पेन बुक. सो आता आमकां हांगासर रेशियो फॉर्मान फाइंड आउट करपाक जाय. सो आता कितें करतले लेट द रेशियो ऑफ पेन आमी कन्सिडर करतले दर ए. हेका कन्सिडर करूया ए रेशियो आणि बुक्साचो रेशियो कन्सिडर करतले बी. सो आता हांगासर ए दवराच आणि हो डिवाइड कराच. हांगासर 9 आणि हो डिवाइड बाय 15 जालो. सो रेशियो आमकां फाइंड करूंक जाय. सो हेका ए आणि बी आमी कन्सिडर केलो. ओके. सो आता हे कॅन्सलेशन कराच. 3 3 जा 3 5 जा. सो 3/5 जो मिनिंग 3 to 5. सो टेस्ट लिंक ही तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. क्लिक करा ऑन मोर आणि टेस्ट अटेम्प्ट कराच. थँक्यू.